केली तर जाल्यार आमकां काम सोडून रावचें पडटा न्हू. पाणया खातीर सगळें हें जाता आमचें. दिसवाड्याक वयतले जाल्यार कोणी टायमाक कामाक आमकां घेवंक शकना न्हू. मागीर पाणयाक लागून आमी उरता घरा. आतां 10 वर्सां जावन गेलीं अशेंच जाता. आदी का ते पाणी बी आसलें तसं सगळें तें सुद्दां आतां पाणी वयर तेवटेन हें जालें आनी तें बी सुकता न्हू मातयो. टँकर टायमार येना. एक दीस टायमार येता, एक दीस येना. एक दिसा येना बी पयऱ्या. एक पयरो चुकयता. आमकां पयलीं आमी गेली न्हू पाणया खातीर सांगपाक तेका थंय आमकां पाणी हांगा प्रॉब्लेम आहा म्हणून. तुमकां सकाळीं 8:30 धाडटा म्हणून सांगलें आनी मागीर तेंच्यांनी मदींच बंद केली. मदींच मदींच 10-11 अशें येता. मागीर आमी काय करपाचें लोकांनी. समज टँकर येना न्हू त्या समज तुमी कितें करता, खंयच्यान उदक काडटा? त्या दिसा खंयचें तरी अशें खंयतलें ना खंयतलें तरी एडजस्ट करचेंच पडटा. मागीर काय करता, पाणी तर जाय, खावंक तरी जाय. न्हांवचें राव येता, खावचें कशें रावतलो. तूं सरपंचा बिंचा हांगा सांगना तुमच्या सरपंच? सगळ्यांक सरपंचांक सगळ्यांक आमी सांगलें. आमी आतां कितकीशीं वर्सां सरपंच सगळ्या ऑफिसांनी सुद्दां गेलीं. आमदाराक बी मेळ्ळा तुमच्या? आमदाराक सुद्दां मेळ्ळी न्हू. विचारून गेले पाणी तू उदीक तुमकां येना आमकां सुद्दां येना अशें म्हणटा. असं पाणी सुट्टा तेच्या घरा कडेन गेलो सुद्दां जाल्यार कितें करपाचें ना. एक टायम पाणी आमकां येता न्हू मातशें. तें तरी मातशें एडजस्ट करूं येता. तेच्या वाल बसया तरी. टँकर आमकां ही न्हू येतली. आमी दिसवाडो कसो करतली सांग. टँकरी रावतलो जाल्यार तूं पोट भरून कशें वयतलो. पाणया खातीर रावचें पडलें. दुसरें म्हणल्यार पोटा खातीर रावंक जाय न्हू. नळी सांजो सकाळीं 4-5 उदीक येता. मागीर खंय वचपाचें कामाक खंय वचोंक मेळना काय ना. ते घरात रावपाचें जालें की आसता. म्हणजे किती अदमासान कितली वर्सां जाली? खंयच्यान उदक हाडटा तुमी? टँकर हाडटा. टँकर हाडटा. टँकर येता हांगा खंयच्या टायमार येता? येन्ना आमी केन्नाय 11-12. आनी मागीर टँकर समज येवन जाल्यार तुमी उदक खंयच्यान हाडटा? तुमी काय करतली? गोल सावंतवाडा हे आमकां हे गांवांक हे उदीक तळयेचें झरीचें तें हे तुमीच पळोवपाचें कितलें येता आनी कितलें येता आनी कितलें कोणाक कशें इतल्या गांवांक कशें मेळटलें तें. टँकर हांगासर टायमाक येना. पयऱ्यान 4 दिसांनी येता तेन्ना 12 येवं 11 येवं 1 येवं येता तेन्ना बायलांनी जाल्यार समज आमच्या दादल्यांनी टक करून रावपाचें काम सोडून. आतां टँकर जेवा येतली काय मागीर येतली. 2012 दिवसो दीस प्रताप सिंग राणे तिणें सांगलेलें तुमकां 24 तास पाणी येता म्हणून. 24 तासा जाग्यार आमकां तिणें 1 तास पाणी दिलें ना. हे पळय 200 मिटराच्या वरती आमकां उदीक येता तें आमकां राणो दिवंक तयार ना. घोला पाणी तांकां दिता आमकां दिना. दुसरें हांगासर ही उत्पन्न कमीत ते आतां 2000 माडी आहा. 1000 कवातो आहा. त्या भायर अशें बारीक बारीक केळी काय हें आसा तेका उदीक ना. उदक अशें मेला जाल्यार तेंचे कडेन पळोवपाचें मेला काय ना तें. डॅमाचें उदक तें डॅमाचें तांकां दिता तुमकां दिना. आमकां दिना. आनी हें आतां आमची उत्पन्न आहा आतां कमीत हांगा 10 लाखाची उत्पन्न आहा पूण तें आतां कांय भरतली उदीक ना न्हू. कितली वर्सां जाली तेणी कितेंच करूंक ना. ताका लागून आतां आमी कितें करतले आतां वोटींग आमी आतां चडशें आमी आतां वोटींग केलां तें चड करून आतां दुसरो कॅन्डिडेट तेच्या फेवरान जातले अशें आमकां आशा आसा. आनी तो जेन्ना निवडून येतलो तेन्ना आमी सगळे मेळून आमी तेच्या कडेन वचून हे रोडाचें आमी निवेदन तेजें करतले की रोड करपाचो तेणी अशें म्हणून हें करतले आमी. रोड हे जाले आतां 7-8 वर्सांक तर अजिबात कितें पळय सारकेंच ना. एकदां केला ते ताजेर कोणी लक्षच घालून ना आमच्या हितून ह्या विकासाच्या बाबतींत. कितें पंचांक विचारल्यार ते कितें लक्ष दिना. कुरिया म्हणटा आनी खंय लक्षच दिना. बारीक बारीक टॅग मारता. आपल्या वार्डार सगळें पळोवन घेता आनी ह्या वार्डार पळयत ना. असो तेंचो विकासाचें हें चल्लां. आनी कितें फागुडान चलता सगळें. म्हणजे कितें जालें लक्षच घालिना. आमी कितें सगळें जमोन सुद्दां गेले जाल्यार कोणी सांगलें जाल्यार लक्षान कुरिया म्हणटा आनी आशेन दवरता. आतां पळोवंक गेल्यार हें इलेक्शन जाल्लें आसा तेन्ना कितें आमच्या वाड्यार विकास हो जाल्लोच ना. पूण आमी आतां कितें उमेदीन आसा की नवो कोण तरी कॅन्डिडेट येतलो आनी तो आमच्या विकासाक हात घालतलो अशी आमची अपेक्षा आसा. आनी हे फावट आतां कितें तो भोंवता म्हणून तो भोवंक सोदता अशें तेंचे विचार आसा. पयलीं फावट कितें काँग्रेसचो कॅन्डिडेट आसलो तेन्ना हो रोड जाल्लो आसा. पूण आतां तेंच्यांनी लोकांचें हें पळोवन सगल्यांकच वायटपण घेवन तो हें करूंक सोदता. ते सगळे हाडटा आनी तो भायले भरता अशें प्रताप सिंग राण्यान आतां हें केलें. आनी तेणी सांगलां की आमच्या वाड्यार येवतना आनी भुरग्यांक कोणाचें काम करतना सावंत वाड्यार अशें म्हणून सांगलां तेणी. तुमच्या आतां पर्या कितलेशे भुरगे अशे शिकोवन तरणाटे अशे बेकार आहा तांकां काम धंदो अशें अदमासान 400-500 समज आसतले. तेन्ना बेकार उरून आमचे आतां अशें जाल्लेले आहा दिसाड्याची कामां करून हे भुरग्या बाळांचें पोट पोसचें पडटा आमकां.
आतां फुडें फ्युचर कितें आमचो तेचेर दुर्लक्ष करून आमकां कांयच हें करूं ना.